ना आज ज्या पद्धतीन काँग्रेस पक्षान न्यू फेसीस एक सोशल फिल्डांतल्यान एक एक्टिविस्ट बॅकग्रावंडांतल्यान जायते आमचे कॅन्डिडेट रेकग्नायज केलेले आसा, जावं आदोगाद दोतोर जायत इसलिए कॅन्डिडेट आमच्या पक्षान लोकां मुखार आज जिल्हा परिशदाच्या इलेक्शनाच्या निमतेन मुखार घातलेले आसा। आनीक खास करून जरी तर चोयल्यार ह्याच भागान मेन इश्यू म्हणटाय तो गोंयांत कोळसो नाका। आनी जेन्ना आमी गोंयांत कोळसो नाका म्हणटाय तेन्ना ह्या बीजेपीचो भ्रश्ट जुमला पार्टीचो सरकार ज्या पद्दतीन आज ह्या सरकारान बारीकशें गोंयचे क्रोनी कॅपिटलिस्टान मेळोन गोंयची जी आमचे डायज आनी आमची ओरिजिनल ब्युटी आसा ते पाड घालपाचे प्रयत्न हो सरकार करीत आसा। आनी हे लोकां मदें आज म्हाका दिसता जेन्ना गोंयांत इतले करप्शन एट एवरी लेवल, पंचायत लेवल, पंच लेवल, कलेक्टरेट लेवल, मिनिस्टर लेवल, चीफ मिनिस्टर लेवल, आनी लोक आज फेडअप जालोलो आसा। लोकांक ह्या बीजेपी सरकाराक बूथ शिकोवपाक जाय। थोडेशे मनीस जे आज बीजेपी सरकारा बराबर जे सपोर्ट करताय, जे म्हाका दिसता इट इज अ हाय टायम ऑफ द करप्शन दॅट इज गोईंग ऑन। खास करून जे रस्त्याचे करप्शन, टेंडर जे डेव्हलपमेंटाच्या नांवान इतलें करप्शन चलता, बारीक लोकांले प्रश्न सुटावे करपाक हांकां पडोंक ना। थोडे फॅमिली राज करता, फॅमिली राजाच्या नांवान म्हाका दिसता दुसऱ्यांक म्हाका दिसता एवरीवन शूड गेट एन ऑपॉर्च्युनिटी की दीस इज ग्रास रूट पॉलिटिक्स, दीस इज नॉट इलेक्शन एट द स्टेट लेवल। बट आज जरी तर आमी चोयल्यार म्हाका दिसता गोंयभर ह्या बीजेपी सरकारा विरुद्ध एक वेव आसा लोकां मदें। ह्या बीजेपी सरकारान जे आमचे लॉ एंड ऑर्डर प्रोटेक्ट करपाक फेल जालेले आसा, आमची म्हारगाय कंट्रोल करपाक फेल जालेले आसा, वयता थिंगा कन्वर्जन लँड जे आमचे मेन गोंयांत मेन प्रश्न म्हणटाय ते आमची जमीन, आमचे दोंगर, आमचे न्हंय, हे सगळे दिल्लीचे शर्मा वर्मा हिंगा येवन आज गोंयकारांक दादागिरी दाखोवन म्हाका दिसता गोंयकार फाटी आहाय। आनीक आज ह्या दोतोर प्रमोद सावंताक आनी ताच्या सरकाराक म्हाका दिसता म्हाका भरपूर विश्वास आसा। हांव आतां कुर्टी गांवांत भोंवतालो, खांडेपार गांवांत, थिंगाय बरो रिस्पॉन्स आसा, लोकां मदीं क्रोध आसा। आनी लोकां कडेन हांव मागता की तुमी आज चिंतपाक जाय जी हुकुमशाय, जी दादागिरी जे हे बीजेपी सरकार आज ज्या गोंयांत जाता, तुमच्या वाठारांत जाता, तुमच्या वाड्यान जाता, तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन जाता, आनी जे थोडेशे मनीस जावं बाब ऑरवील, बाब जयेश, बाब ऑलेन्सियो आमचे हे जे ह्या भागांत झगडटा आपले एनवायरमेंट राखपाक, आमचे सैम राखपाक, आनी ज्या पद्दतीन सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन दिल्या पासून ही दादागिरी जरी तर बंद जातली जाल्यार म्हाका दिसता पयले सुवातेर हे ग्रास रूट क्लीन अप जावपाक जाय। दीस इज अ स्टेपिंग स्टोन फॉर 27। आमकां खात्री आहा की काँग्रेस पक्षाचो सरकार जातलो दुबाव ना। आनीक आमचे मदें जरी तर कितें आमी खूंय चुकता जाल्यार म्हाका दिसता आमी 27 हुणे हें कोर्स करेक्शन करपाक जाय। आज जे इश्यू आनी बाय सेंड्रा जे आज शी इज कॉन्टेस्टिंग फ्रॉम दीस सीट, एंड आय एम कॉन्फिडंट की लोकांलो रिस्पॉन्स पळोवन दॅट सेंड्रा वील बी द नेक्स्ट ZP फ्रॉम दीस पर्टिक्युलर पार्ट। म्हाका दिसता की एंटीकोल एक्टिविस्ट हांव आनी हांव जायत झुजतां। एक्चुली म्हाका जायत भोगलां, म्हाका वेलसांव मुगे घरा कडेन म्हाका भितर सरपाक वाट ना, मुगे गाडी आतां 1 वरस जातले भितर आसा। तर म्हाका दिसता काँग्रेस पार्टीन म्हाका मुखार काडला। म्हाका जे दूख भोगलां ते हेरांकूय कितें दूख भोगता तें सॉल्व करपाक। आमकां ही खुशी भोगता की आमची पार्टी इंडियन नॅशनल काँग्रेसान एक बरो आमकां कॅन्डिडेट वेंचून काडला म्हूण आमच्या गांवाक झुजता तसलो। कित्याक आयज तरी आमचो एनवायरमेंट तरी कोण राखनात आनी राखपाचो प्रयत्न केला तो आमच्या लोकांनी, जावं ते रापणकारांनी। आतां तुका कितें दिश्टी पडटा तो तेणी गांव राखला, आमच्या दोंगरांनी आमचे ST लोकांनी ST समाजान राखला, तशेंच दुसरेच आमचे सगळे आहा तेणी राखोन आयज आमकां परिवर्तन आमकां हें दवरला। सो हांव कितें मागता लोकांनी
असली एक टिचर एक्स टिचर तें 2 इस्कलास शिकोवन तेणें जिवीत तें सारलां, सोसायटीक काम केलां आनीक असली टिचर शिकलेली टिचराक एक आमचो तेंको दिवन 20 तारखेर ताका वोत मारून आमकां निवडून हाडचें, तोच आमचो आवडो. कॅम्पेनींग बोगमालो करता आनी जे रिस्पॉन्स आमी पळयलेले आसा सगळे गांवांनी तो एक पॉझिटीव आसा. लोकांचे दुखां आमी पळयलेले आसा, लोकांचे उतरां